Page number A26. मुगाळ भाव बहिणीनो, आयशेमेसा हे प्रयासात 90 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भी देवाक अर्गां दिता एवलिन डिसोजा रुजाय आनी तशेंच देवाक अर्गां दिता रोजलिन लोबो बेलतंगडी आनी तशेंच देवाक अर्गां दिता ते राकेश शर्ली रोहिना शेरिन आनी कॅरोलिन हांच्या सर्वांच्या त्या सवां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमचे सक्कड इरादे समयाच्या पांया थळी आमी दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव बहिणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत मोनिका आवयांची पात्रोन हिची परब आचरण करता. तिच्या जिवितांत ती एक क्रिस्तांव जावन जल्मली तरी तिका काजार करून दिता आसतना एक अनुभवार्थ्या कडेन तिका काजार करून दितात आनी थंयसर तिका विशेष कश्ट तिका भोगूंक मेळटात. एका सायडीन ती उदार मनाची जावन आसली आनी हें पळयल्लो तिचो पती तिचेर रागान पेट्टा आनी आमी पळयता तिका खंयच्याय रितीनी सूख मेळ्ळें नातलें, कश्ट आसले. तशेंच तिची सासूमाय थंयसरी तिका कश्ट मेळटात आनी असल्या कश्टांत आसता आसतना तिचे निरंतर मागणें तिच्या न्हवऱ्याक आनी तशेंच तिच्या सासूमायक काणवट्टर करूंक शकलें. आनी उपरांतल्या दिसांनी तिचो एकलो पूत सागोस्तीन थंयसर आमी पळयता सगळ्या संवसारी आशांक लबदोन संवसारी जिविताक संवसारी ओडण्यांक तो बली जाता. आनी असल्या संदर्भार ही आवय ताच्या सांगाता आसता आनी ताच्या सांगाता निरंतर मागण्या वरवीं 12 वर्सांच्या मागण्या उपरांत अगस्तीन काणवट्टर जाता आनी उपरांत एक क्रिस्तांव जाल्या उपरांत पवित्रस्थान घेतल्या उपरांत ताची जिणेंस बदलता. पवित्र सभेचो दोतोर तो जाता आनी एक गवळी जावन उपरांत खरो जेजूचो आपोस्तल जावन आमी पळयता सांदीपणाक
ताका उबारतात. मोनिका विशांत तिच्या पुतान अगस्तिनान बरयल्लीं उतरां अशीं आसात. मुजेर तिका सोमोग कोसलो म्हणलें म्हज्यान वर्णूंक जायना. तिच्या दृश्टेन आनी उतरान तिणें आमचीं काळजां देवातय उबारल्यान. ये देवा, जर हांव तुजो भुरगो हाका खारान तुवें म्हाका दिल्ली आवय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतात ना प्रत्येक तरान आमच्या सकड आवयां बसोत आमी मागया. आमकां जल्म दिल्ल्या हर एका आवयक समयाच्या पांयां तरी आमी समर्पण दिवया. जायत्या जाणां हर एका आवयच्या मोगान आमी वाडल्या. हर एकल्या आवय बसोत प्रत्येक तरान आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सर्वां संगत आमी म्हणया, हांव बातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांनुसरण सांगता. मनान चिंतून तनानुसरण वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा दुखेस्तांच्या बजोंदरा भगवंत मोनिकान आपल्या वाट सुकलेल्या पुता अगस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा सोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट सुकून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी आम्हा समेत तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजोवन तूं जामन विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पावलून तेसलोनिकांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या जेसू ते आमकां आसा त्या एकवटाचे नांवी इतले आमी तुमचे लागीं विनाती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मानवून कशी चला जाय म्हूण आमचे लागचें तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात हें सगळें खरें. तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हूण आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसलो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमी जाणात. तुमी भाग्यवानपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी. आनी निश्कळपण तुमी पयस करी जाय. तुमचे कुडीचे आयदान पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळीशे तुमी हर एकल्याक ती कूड दामून धरूंक शिकाचे. देवाची वळख नातलेल्या हेर जातींची करतात तशें रक्तमासाचे ओडणेक तुमी गुलाम जावचे न्हय. कोणेच हे संगतीन आपल्या भावाक मोस करून फटोवचे न्हय आनी ताची हक्कां मस्तूची न्हय. असल्या सर्वांची तुमी फारीकपण घेता. हेमकां हाचे आदीं हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां.
आनी निश्कळपणान तुमी जियेजय म्हूण देवान आमकां आपोवंक ना आनी भाग्यवंतपणी जियेजय म्हूण आपयल्यांत. देखून कोण ह्या संगतीची बेपारवा करता तो खाली मनशाची बेपारवा करिना, तुमकां पवित्र आत्मो पाठयल्या देवाचीच तो बेपारवा करता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. सर्वेस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्हासू. दर्या कारावालीचे गाव आनंद बघू. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुनियाद. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. पर्वत मेणाबरी काढतात. पृथ्वीच्या दन्या मुखार मळाप ताचे नीतिवंतपण परगडता. सर्व जनांगा ताची महिमा निहालतात. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. खोटेपण द्वेषितात तांचो सोमी मोग करता. आपल्या भक्तांचो जीव तो सांभाळता आणि खोट्यांच्या हातांतली तांकां निवाडटा. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. नीतिवंताक उजवाड फांकला. अपवादांक संतोष उदेला. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. श्लोक. तुम्ही नीतिवंतानो सौम्यातही संतोष पावा. उद्गार. समोर उभी राहून पावसायशे तुम्ही कला नसता मागा आणि जागृत राहा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभता. महिमा तुका येसूया. जेजूनो आपल्या शिसांक ही वपार सांगले. देवाचे राज हे परी म्हणयेत. दासन देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नाथल्यो आणि हेर 5 बुधवंत. बुध नाथल्या 5 आपले बगलेक दिवे खान गेले, तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती बोब जाली. हळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतलें आयकतच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नातल्यो बुधवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसा त्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशीन वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी मोलाक घेवंक म्हण थंय गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताच्या सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी धारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर
म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर जावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचे उतार हे वाकणी तुका ओ क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक तरान फाटल्या दिसांनी आमी सर्गींच्या राजा विशंत आनी निमाण्या जडते विशंतच आयकोन आसा. आनी आज जेजून दिवची ती वोपार आमकां सर्गींच्या राजा विशंत आनी आमी आमचें जिवीत आयतींकर दवरचे विशंत, जागृत रावचे विशंत सडीत आमकां जेजू शिकोवन दिता. देवांच्या संप्रदाया प्रमाणे थंयसर काजार हांगासर एक व्हडलो संभ्रम, आमच्या संस्कृतेंत काजाराचो व्हडलो संभ्रम आमी चलयता. पूण तांकां थंयसर एका हप्त्या भोर थंयसर एक संभ्रम थंयसर आसता. आनी थंयसर होरेत थंयसर होरेताच्या म्हणजे होकलेच्या कुशीच्यांनी थंयसर आयत राखून रावोंक आसा होरेताक. आनी होरेत खंयच्या वेळार येता म्हणून सांगनात. आनी होकले सांगता देडयांनी राखून रावोंक आसा, दिवे कान घेवन आयते रावोंक आसा. आनी थंयसर होरेत खंयच्या वेळाक येता नाय तांणी तयार आसूंक जाय. दिवे पेटोवन धरन थंयसर तयार आसूंक जाय. आनी हांगासर आमी पळयता जेजू म्हणटा थंयसर 5 जण बुदवंत जे कोणा कडेन तेल आसलें ती आयतीं आसलीं. आनी हेर 5 बूद नातल्ल्यो म्हणून थंयसर उल्लेख आसा. तांचे सांगता दिवे आसले, सक्कड आसलें, पूण तेल नातल्लें. गरजेचें कितें आसा तें थंयसर नातल्लें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी भोंवडावया. आमच्या जिवितांत अति गरजेचें कितें आमी होगडायलांगी. अति गरजेचें कितें आसा तें आमी आमच्या जिवितांत दवरलांगी. म्हणजे थोडे भोवटी आमी सक्कड राटावळ्यांनी सक्कड संगतींनी आमी बिजी आसता. पूण अति मुख्य गरजेचें कितें आसा तें आमी होगडायता. एक घडी भर आमी नियाळ करया. आमच्या जिवितांत आमी जागृत आसावंगी. आमी आमचें जिवीत कशें बांदून हाडलां, संवसारी दृश्टेन संवसारी आशांक लोप जावन आमी जियोन आसावंगी, वा देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत आमी बांदून हाडलां. Page number C41. As we do,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदिदा देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या लेख्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्याक कणवळेन कान दी आनी तुज्या भक्ताच्या मिनतीन ह्या बलिदानान फावो ते बरी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमच्या जिणयेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराय भूपादा. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशामी करू पारो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदना आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभचाय. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुझी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान सतस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुड परगटुया. जेसु जेसु जीवन झाला, जेसु नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोग केलाय देखून आमी तुका अधीन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये संगती भगयन जुजे तिचो पती भगयन धर्मदता भगयन मोनिका भगयन अंतोन आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती देवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक सदांच आयती रावंक उलो दिता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवनेला बल्ली आमी सर्वांत सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
D27. Sonia buke damianya, तुझे कर diamkan, mundo segi sudi sudah, angka aja bisa, ya kami sesau nasa. Selesai mata yang kami sesau Basailah dapat bayar kerja dapat kita Tuji selesai mata Surya ami semestanya di tubuh Shivamta Kestu selvun gilawasa Labai syatiata Yatri kami sesau nasa Basailah dapat bayar kerja Tuja adalah kita Tuji selesai mata Yatri kami sesau nasa Basailah dapat bayar kerja Tuja kita Tuji selesai mata प्रार्थूया सर्वोद्वेदार देवा शांतीच्या आणि सर बुजवण्याच्या बापा तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखणूक आमी तुझी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र सवनांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुझ्या पवित्रतायेन आमी बरो आनी सरकार ससनाची सोडवण सोडून
आमच्या महिमेवंत भाऊ बहिणीच्या संगता निरंतरी तुका वाकणूक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची बुडकार. सकाळची बटवणी येशूच्या देवी कळसा. आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या परिपणापासून आणि आलतरीच्या पवित्र सक्रमेंतान तुवें तुका कळन आसतना भेटोवच्या समस्या हृदयापासून भगवंत अंकार मरयेच्या कथावीन कळसा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलतेच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबान ह्या महिन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून हेंसर हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासून येशूच्या पवित्र काळसा येशूच्या देवी काळसा तुझे रास येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्यांची सूख तुझ्या भोवदैवीक कळसाच्या ससायेन रागमच्या भोवभाग्यवंत पाप सैबाक जातू ताका उसवाड गटाय आनी बुसावण. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कस आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या परिपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हजी पातकांची काकूट कर. देवा पवित्रज्ञा दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडन जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातकांची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. समेच्या बुडव्यान मरीक बरी काबार हाडली आनी पवित्रज्ञा वरवीं ती गर्भेस्त जाली. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुजे संगाता श्री आमितातून सदैव आनी सदैव फॉलच्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमीची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कृपेन भरले सुम तुजे संगाता श्री आमितातून सदैव आनी सदैव फॉलच्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मोतेची येलो नमान मुरे कृपन भरले सोमतचे संगाता श्री आमी तातून सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू भाग्यवंती मोरी देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाच्या मायेन बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस आमचे खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी गबार दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी सणसल्या तशा क्रिस्तानी कुर्सा वरवीं जमपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण आमी मागताव तशेंच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या आवडव्या मुसरकण्या सर्गीचे देण म्हाका दिला तुझे दबे म्हजी मोत स्वडाय म्हाका राग सांबाळ चलय आमेन. भावर्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवा थंय ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी विसारता. कित्याक तू सासनीक सत आनी जाणबाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरता आमेन. भरोशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाने आनी ही जिणे उपरांत सासणीक सूख सोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तुजो पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या भरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तुप्रास चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकयतली म्हूण तेर निश्चय करता आमेन. सतमंता देवाक सपदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुर मरियेतां जल्मालो पोंस पिलाताकाल ताणें कर सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोरयेक समर्पण म्हज्या माये हांव म्हाका सगळे सुखां दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळेच कांय दवरनासतना देखून ही मुखाळी माये हांव तुजी सल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हळ्या बरी. हे मोरये पाप करनातल्या तुज्या गप सवा मरिपात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो मोग भाग्यवान. नमान मुरे कृपेन भरले तुझे संगाता श्री आमी तातून सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू भाग्यवंती मोरये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वता आमेन. बरे मन सोडूंक सांजुचे कडेन मागणे ए भाग्यवान सुसे जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणेक मरणाचे मोर पडटना ए भाग्यवान बापा जेजूक आनी मोरयेक सांगता काण घेवन
म्हजे कुमकेके आनी सोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ए जेसू सुसे मोरये म्हजोत मोदिता आमेन. मुगार पुत्र सुवे अवकार मोरये आशीर्वाद देवांका भगवंत सच्चे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.